आणि स्मार्ट सिटीन काम केल्या म्हणजे पळया शिवरेजेचे हे बांधलेले हांगासर ताका कशा रितीने काम त्यांचे चाललेले ते पळया म्हणजे 3rd डिग्रीचे काम केला काय कितें पैसे बिशे सगळे फुकट 80 करोड रुपया तांकां दिले 80 करोडाचे 100 करोड जाले आसतले आता आणि हे सगळे असले काम केला धड यांचे काम करा आता तुम्ही पळयल्या सकाळी हांगासर हांव येयले तेन्ना इंजिनियर बी आसलेले इंजिनियर म्हणटा आता हे आमी म्युन्सिपाल्टी काम करतात म्हणून म्युन्सिपाल्टी काम करता जाल्यार हेचे एक्स्ट्रा बील लायतले आनी हे बी कितले तरी बील इतले वयतले अशा रितीने जर हे काम करता आणि लोकांचो पयसो नाका जाल्लो वापरता ते कॉन्ट्रॅक्टर पळय कोण आसा स्मार्ट सिटी काम करपाचो तो फक्त जिबेक थुकी लावन गेलो काय कितें तेजी हीच कामां हांगा ते ओपन आसल्यान तुमी पळया आणि आता हे सगळे काम फुल्ल काम तांकां आतां दिलां हे आतां सेकंड टायम हे काम करता पयलीं कॉन्ट्रॅक्टरान हे उसयल्ले कॉन्ट्रॅक्टर उसयल्या उपरांत तरी सुद्दां ब्लॉकेज येता म्हणून आतां इंजिनियर म्युन्सिपाल्टीचे इंजिनियरांनी सगळे हे काम चालू केलं आणि सगळे लेबर म्युन्सिपाल्टी करतात ते प्लास्टीक आता ते कितें घालतात ते प्लास्टीक आता कितें ते लादीचेर घालतात काय कितें म्हणजे स्मार्ट सिटी धोक्यान आसा हे नित्तळ कळटा मॅडम ज्या प्रमाणे आम्ही पळयता जी सायड वॉल असता पळय त्याचे फातर पळय सगळे लॉबरा घालून तेंच्यांनी काम केलेले आहा आणि ज्या प्रमाणे हो आता येदो व्हडलो सिवेजाचो टाकी कशी बांधल्या तिजे सुद्धा 3rd डिग्रीचे काम दिश्टी पडटा आता तुम्ही पळयता ती प्लास्टीक खंय ती स्लॅबार घालता एकदम पातळ तुमकां दिसना ती पिनोन वयतली पावसात पिनोन वयतली फक्त फकाणां करतात रे लोकांच्या पैशांची फकाणां करतात आणि जाय तसो पैसो वापरतात आता हे साफसफाई म्हणटा ह्या थंयसून हांगा पर्यंत हे 200 मिटर यांच्यानी आता हे फोडला सगळे आनी खंय पर्यंत वयतले खबर ना हे खरें म्हणजे जाल्यार पयलींचे गटर आयचे आनी कालचे न्ही पण ही गटराची रुंदी बी तितली बरोबर ना ती अशी केल्या कारणान फाटल्या दिसांनी अतेय गटर केल्लो तसो अशी आनी होय बी अशी आता फुडें फुडें जर त्रास जाता इतले 2-2 मिटर खणूनच काम करचें पडटलें म्हणजे हेंचें काम परफेक्ट ना परत पैशाचो गैरवापर जावपाचो हे हेंचें नाटक दिसता हे सरकाराचें नाटक अशें कशें दिसता कांयच हेंचें धड ना कसलें काम चल्लां पळय हेजे कॉन्ट्रॅक्टर आसा हे हांगासर आमकां आतां उक्तें जालें म्हणून कळटा अशें अख्ख्या वापणजेन स्मार्ट सिटीच्या नांवान सिवरेजाचें काम केलां ताका बिलां हें सगळें पळयनासतना ताका बिलां ती दिवपाची कशी इंजिनियरान खरें तेंच्या वांगडा रावन इंजिनियरां वांगडा रावन तेणें कसलें सिमीट वाला ते सारकें केलां काय ना तेज्याच उपरांत ते पॅक करूंक जाय आसलें आतां हें ओपन केलां म्हणून ते कळटा आतां हें ओपन केलां म्हणून ते कळ्ळें कसलें काम केलां पळय तेणें त्या कॉन्ट्रॅक्टरान ही फकाणां केल्या लोकांच्या पैशाची मॅडम ज्या प्रमाणे आम्ही लेयरूय पळयता अर्दो इंच सुद्धा लेयर ना एक्चुअली 1 इंच सिमेंटाचो लेयर आसता वयर वयल्यान प्लास्टरींग आसता पळय ते फातर पळय सायड बॉर्डर पळय ती सांगता कितें की सगळीं फकाणां करता पैसा फेक तमाशा दे असले चल्ला हेंचे फक्त नागोवपाची कामां चल्ल्या आणि काम काय व्यवस्थित ना सगळे नागोवणेपणां चल्ला कामाची पळयलें जाल्यार 3rd डिग्रीचे हेंचें काम लोकांक फसोवपाचें काम पावस येयलो भरपूर जर पावस पडलो जाल्यार लोकांक घरान उदक वचपाचें लोकांनी घाण सगळें घेवपाचें ही सरकार तयारी करता मॅडम हे कितके कोटीचें काम आसतलें ह्या कुडक्याक आता खबर ना हे आनी कितल्या कोटी आतां इंजिनियराक हांवें विचारलेलें तो म्हणपालो स्मार्ट सिटीक 80 करोडाचें काम दिलां 80 करोडाचें जर काम केलां जाल्यार ही थुकी कित्याक लायल्या म्हणजे आतां परत एक्स्ट्रा पयशे हे करून हे म्युन्सिपाल्टी काम करता म्हणजे दाखोवंक सोदता कितें म्हणजे डबल पैसो वापरीत रावप हे काम केलां ते काम केलां अख्ख्या हितून पणजे शहरान स्मार्ट सिटीचें काम स्मार्ट सिटी हांव म्हणूंक सोदता की धोक्यान आसा स्मार्ट सिटी धोक्यान आसा लोकांक हेची दखल घेवपाची चड गरजेची आसा देव बरें